रायच्या आदल्या सरपंचान पंचायतीत स्कॅम केला म्हणून लोक बोवाळ मारतात. राय पंचायत ग्राउंडार जाल्ल्या ड्युरंड कप सर्तीचेर खंय सरपंचान 30,000 खाले आनी लाखभराचो हिशोबूच दाखोवंक ना. लोकांनी प्रकरण विजिलन्सा कडेन पावयलां. लोक म्हणटा सबंद पंचायतूच स्कॅमान घुसपल्या. पंचायतीचेर एडमिनिस्ट्रेटर घालचो म्हणून लोक मागतात. कित्याक आमकां ताणें ह्या ड्युरंड कपाचे घोटाळ केलो तो आमकां सांपडला आनी हेज्या आदीं आमकां हें कळ्ळ नासलेलें. पूण हे पाटी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटकच आमी रायट टू इन्फॉर्मेशन एक्टा प्रमाणे ते डॉक्युमेंट काडले आनी तेन्ना आमकां सांपडलें की ताणें 120 दिल्ले आनी 90 एक्सपेंडिचर जाला आनी 30,000 आमकां कांय हिशोब मेळना. आनी तेणें जी चॅक येता ती गव्हर्मेंटा म्हणजे तेणें आपूण स्वता जावन विथड्रॉ केल्या ती तेच जायना. ती पयलीं पंचायतांतल्यान थ्रू येवपा जाय, थ्रू प्रोसेस जावपा जाय आसलो पूण तो कांय जावं ना. ते पासत हांवें ही विजिलन्सा तेजेर कंप्लेन घायल्ली आहा आनी विजिलन्सा तांकां तेणें आपल्याक प्रोसेस चालू केल्लो आहा. फूल बॉडी इनवॉल्व आसा, फूल कंप्लीट ती बॉडी इनवॉल्व आसा. कित्याक बॉडीन तें कांयच विचारलें ना. 30,000 खंय गेले तें विचारूं ना आनी 1,32,000 कितकून म्हणलें तें विचारूं ना. बॉडी रेजोल्युशन नासता तुका तुवें हे कंप्लीट ही बॉडी डिस्क्वॉलिफाय करपा जाय. आनी दुसरें ते गेलें की जालां तो ही बॉडीन ग्रामसभा विचारले त्या जाणा एकट्यान पासून ना लोकां सपोर्ट करूना, सगळे सरपंचा सपोर्ट केला. दुरान कपान तुले आनी पंचायत फंडान तुले 1,32,000 म्हणलें तेणें पंचायत फंड्सान तुले तेका ना बॉडी रेजोल्युशन ना. बॉडी रेजोल्युशन घेयलें ना तेणें मंथली मिटिंगेक आनी विचारीत जाल्यार सांगत तो आनी विचारी जाल्यार सांगता 1,32,000 ग्राउंडा म्हणलें म्हूण आनी प्लस हे 30,000 म्हणटा आपूण ग्राउंडा म्हणलें आनी ते 30,000 ग्राउंडा म्हणलें ते हे पयशे तेणें रिकॉर्डा हाडूं नाय पंचायतीन. ही जी इन्क्वायरी जाले बगर सरपंच नाका एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट कोन्न इन्क्वायरी करची म्हूण हांव मागता. तो पंचायत मिनिस्टरा कडेन BDO आनी पंचायत डायरेक्टर ऑथॉरिटी कोण आसाय ते कडेन. पुलिशें कंप्लेन कितकोन पावलें की आमी पयलें BDO बरयलें, डायरेक्टरा बरयलें आनी भरपूर तांकां टायम दिलो तेजी इन्क्वायरी कर म्हूण. कांयच करूना. प्लस बॉडीनी तेजेर कांय इन्क्वायरी करूना. ताका लागून फायनली ह्या पुलिशा हातीन पडलें. आदलो सरपंच इसिदोर रॉड्रिगीस म्हणटा असलें कांयच जाल्लें ना. आतां एरिगेशन घालीत आहाय कंप्लेन करताय कितें करताय तें कांय ओडटू ना तेंगेलो. आतां तेचो हिंगा दाखयता तेणें आतां कंप्लेन घालें तेणी विड्रॉ केलें आनी दुसरें आनी हांव सरपंच रिजायन जालो. आतां आमगे सरपंच टर्म मुगे सरपंच टर्म कवर जालो हांव रिजायन जालो. 1.5 वर्सां 1 year 7 months हांवें कंप्लीट केली जालें मुगेलें टर्म हें जालो हांव रिजायन जालो. मुगे हेज्यान तेजी तो कांय येना. तूं इन्क्वायरी ओपन आहा? हो इन्क्वायरी ओपन आहा. सावय डायस फॉर प्रुडंट. आयतारा म्हापशे बाजारांतल्या फळां विकपी बाजारकारांक पालिकेन नव्या मार्केटान हालयले. नव्या मार्केट बिल्डिंगेक लागून म्हापशेकारांची बरी वेवस्था जातली म्हणून नगरसेवक फ्रँकी कारवालो उलयलो. पालिकेच्या नव्या मार्केटांतली वेवस्था बाजारकारांक तितली मानवली दिसना. काँग्रेस म्हणटा नव्या मार्केट बाजारकारांक दितना जाग्याचे गुंडलसांव जाला. जे सेकुंतलाचे फ्रूट वेंडर आसले पळय 37 तांकां ऑलरेडी हांगा सोसायटी आनी सालगांवच्या रोडाक शिफ्ट केल्ले आसा. सो शिफ्टींग जे आसले फ्रूट वेंडरांचे ते शिफ्टींग हांगा जाल्ले आसा आनी मटन आनी स्टॉल्स आहा पळय थिंगा बाकीचे फ्रूट वेंडर जावं ते सावंताचे लायनींग जावं ते हांगा क्रॉस रोडाक चण्याचे भट्टी कडेन आहा पळय ते फ्रूट वेंडर आमी ऑपोजीट मटन स्टॉला फुडें वयतले. अशें करून म्हाका दिसता जे मार्केटाचे जे सिस्टम जी आसा चालू शिफ्टिंगाची सो ऑलमोस्ट 80% जाल्ली आसा आनी बारीकशी पर्संटेज जी उरल्या म्हाका दिसता ती सगळी आमी सिस्टमॅटीक जागेर घालतले आनी आमची म्युनिसिपालिटीन कावन्सिलान जे डिसिजन घेतले की शिफ्टिंग जे जावंक जाल्ले ते ऑलमोस्ट जाल्ले आसा. काल 3 फावटी येयला, 3 फावटी हांगा हाडले. आयज त्या जाग्यार येयला थंयसून म्हाका हांगा हाडला. सगळ्यांक जागे मेळटा आमकांच जागे ना. कितली वर्सां बसता? माझी आई 22 वर्सां जाली बसताय, म्हाका 9 वर्सां जाली. बेगीन बसया म्हणटा इतकेच आमी झगडटा तेंच्या कडेन आमी झगडा ना न्हू. तेंकां आतां सपोज नाय न्ही सगळें तेंकां दिल्या ते सायडीन हे सायडीन तेंकांच दिल्या तुमी. आमी खंय बसपाचो काय जाल्यार 35 वर्सां जावन गेली तेच कितले आमचे म्हातारी जाली हांगा जागाली आमच्या. फुडल्या 2 दिसां भितर पालिकेन बाजारकारांक बसपाक सारके जागे दिले ना जाल्यार खंय फळां भाज्यांचे पाटले घेवन म्हापशेचे काँग्रेसीचे कार्यकर्ते पालिकेत वतले. आयज जे पळयता आमी फ्रूट मार्केटूय शिफ्टिंग करता. थोड्यांचो जागो व्हडलो आसतलो, थोड्यांचो धाकटो आसतलो, पण आनी बाकीचे जे शॉपकार्स आहात तांकांय गिरायक जावपा जाय न्हू. तुमी पयलीं हे स्क्रुटिनायज करनासतना
लोकांक सारके जागे हे करनासतना जाग्याचे कार्डां वाटनासतना तुमी हे शिफ्टिंग करतात म्हणून म्हाका अशें दिसता की हितून एक व्हडलो घोटाळो जाला आनी हांकां ह्या कावन्सिलरांक आनी ह्या म्युन्सिपाल्टीक आनी प्लस डेप्युटी सीएमाक हे 2 दिसां भितर जर तेंच्यांनी लक्ष दिवंक ना जाल्यार आमचे काँग्रेस सरकारचे सगळे पदाधिकारी हांकां सपोर्ट करतले आनी फ्रूट मार्केट आनी भाजी मार्केटाचे पाटले घेवन आमी म्युन्सिपाल्टीन वतले हे 2 दिसांचे तांकां शिटकावणी दिता आनी हेचेर डेप्युटी सीएम आनी स्थानीक आमदार हेंनी लक्ष घालचो आपल्या पर्सनल कामा खातीर तो सध्या हांगा भोंवता थंय भोंवता आनी कितें तरी हे उलयता कितें आपल्याक पावरलेस ना जाल्यार तुवें आयज राजिनामो दिवचो म्हापशा खातीर राजिनामो दिवचो जर तुका बीजेपी सरकारान जर तुका कितें स्थान ना जाल्यार राजिनामो दिवचो. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. फुडल्या कांय म्हयन्यांनी खंय मुरगांव तालुक्याक उदकाचे त्रास आसचे ना. थंयचो आमदार वीज मंत्री मिलिंद नायक मिडिया कडेन उलयलो. 5000 क्युबिक मिटर टाकीचो ग्राउंड लेवल रिझर्वॉयर आनी 650 क्युबिक मिटराची उदकाची टाकी मुरगांवचे खंय उदकाचे प्रस्न तडीक लायतली. शेनवारा कामाची बुन्याद घाली. आता आमी उबे आहात तो जागो अंडरग्राउंड रिझर्वॉयर हो 50 लाख लिटराचो 50 लाख लिटर कॅपॅसिटीचो आनी कॉस्ट येतो जवळ 5.5 कोटी बरोबर न्ही 6.23 करोड रुपये याचो कॉस्ट आमी जेचेर उबो आहात आता आनी त्याच्या फाटल्यान तुमकां एक व्हडली टँक दिसता ती न्यू अजून पेंटिंग जावंक ना हे दोनूय आनी एक 15-20 दिसान मॅक्झिमम म्हयन्या भितर आमी चालू करतले. त्याची कॅपॅसिटी 650 क्युबिक मिटर म्हणजे 6,50,000 लिटर्स. तशीच थंय नवीन आता एक आनीक ओपनिंग करून आयला हांव त्याचे बीन कॅपॅसिटी 6,50,000 लिटर अशे 3 टँकाचे आनी एडिशनल म्हणजे पयलीं जे आमचे कडेन आसलेले त्याच्या भायर 3 आमी नवीन चालू करतले. 1 वर्सा भितर 3 चालू जातले पण ह्या म्हयन्या भितर हे पयलीं 2 चालू जातले. अशें हे जातकूच आनी काल पयर आमी एक इनॉग्रेशन केला पायपलायनीचे 18 किलोमिटर जी वेर्णा टू सडा तेतून तो उरलेलो पार्ट आनी ते कॉस्टिंग टोटल 45 करोडाचे तें काम MS लायन फूल रेडी जाली की म्हाका त्या सड्यावेल्या भागान आमकां ग्रेविटीचेरच उदक बऱ्यापैकी येतलें. तरी आसतना आमी दुसरें प्रोविजन केल्लें आहा. आमचो एक सकयल बुस्टर आहा थंयसून जेन्ना प्रेशर कमी जाता तेन्ना तेजेर चड येता. त्याच्या भायर आनी एक प्रोविजन करपाची आयडिया की देसरो कडेन सकयल खंय तरी आनी एक अंडरग्राउंड रिझर्वॉयर एक 3,000 तरी ट्राय करता घालपाक तो घातलो आनी थंय बुस्टर बसलो जाल्यार एडिशनल पाणी म्हणजे आता जेका जो प्रोजेक्ट आनी 100 ml फूल परत रेडी जाले एक्स्ट्रा एडिशनल उदक घेतले तेन्ना उदक काय कोण दिसभर वापरना एडिशनल उदक जे उरता ते त्या रिझर्वरान उरतले हांगा उरतले जेणे करून आमकां सडेकारांक हांगासून बोगदा पर्यंत बायणाच्यान बी प्रॉब्लेम तर अजिबात आसतना पण हांगा केन्नाय 1-2 दीस शॉर्टेज जाले जाल्यार 2-3 दीस आमचे कडेन स्टोरींग कॅपॅसिटी इतली वाडोवन दवरलेली आहा तेका लागून हो प्रोजेक्ट घातलेलो आयज तसो आमी 15 दिसांनी नेक्स्ट चालू करपाचें हेतून आहा. घेऊया एक विराम.